धारगळ पंचायत वाठारात पेट्रोल पंपा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी सुरू आसा। ही दोंगर कापणी कसिनो कंपनी करता अशें कळिल्ल्यान धारगळचे आदले सरपंच अनिकेत साळगांवकार हांणी कंपनीचे वेवस्थापका कडेन संपर्क केलो। तेन्ना ह्या संदर्भात आपल्या कडेन सगळे परवाने आशिल्ल्याचे वेवस्थापकान स्पश्ट केले। हे जे आज हिल कटिंग चल्ला पळय हे कितें कांयच कळना। हे इतली झाडां उडयल्या, इतलो हो दोंगर कापता, हे कापता, सगळे कापता पळय, हे कांयच कळना। कितले हे कटिंग कोणाची तेंच्यांनी परमिशनां घेतली आणि कितें चल्ला हे पळय काय कळना। एक बारीक मनीसर कोण थंय घरा भोवती जर JCP घालून जर क्लीन करता जाल्यार हे पुलीस हो TCP आणि हे थंय धाडटा पुलीस डिपार्टमेंट आहा पळय ते जीपी दवरता। म्हाका उदाहरण आहा, म्हाजे कडेन खबर आहा हे, आणि हे असले करता आणि हे येदे व्हडले चलता पळय हे सारकें न्हू। हे तुमी सत्यानाश करूंक सोदता, हे जे तुमी सत्यानाश करूंक सोदता पळय धारगळाचो तो बरोबर न्हय। हे हिल कटिंग हे सगळे हे करता पळय ते सारकें न्हय। कोणाची परमिशन आसतना आणि काय सगळे लिपतात। आयज कोणाक फोन केलो सगळे लिपतात। आयज सगळ्यांक हे भोगपाक घेतले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक घेतले, पुलीस स्टेशनाक घेतले, पुलीस डिपार्टमेंटाक घेतले, आमच्या TCP घेतले, सगळ्यांक घेतले। हे तुमी सुटचे ना। तुम्ही जे कितें करतात पळय हे सारकें करा। हो धारगळचो सत्यानाश आमी हे पळोवंक शकना। हे हिल कटिंग तुम्ही करतात पळय आणि हे दोंगर सत्यानाश करपाक सोदतात पळय हे आमी सोसून घेवचे ना। हे कायदा तुम्ही बघू शकतात। मी एकच विनंती करतो, मी 24 तासा भितर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मी या 24 तासा भितर घालतले म्हणजे घालतलोच।